नसबंदी मोहिमेक गोंयांत दादल्यांचो सापूच रिस्पॉन्स ना, बायलांचो बरो रिस्पॉन्स. 1.5 वर्सांत फकत 4 दादल्यांनी नसबंदी करून घेतल्या. एप्रिल 2021 ते एप्रिल 2022 मेरेन 3, जाल्यार एप्रिल 2022 ते आतां मेरेन एकल्यानूच. ह्या 1.5 वर्सांच्या काळात 2596 बायलां फॅमिली प्लॅनिंगाक फुडें आयल्यात. आम्ही जेन्ना फॅमिली प्लॅनिंग म्हणटात तेन्ना इट इज इक्वल मेल आणि फिमेल. पूण जर कंपॅरिजन करत विजा वीज जाल्यार पोरू वर्सा म्हणजे 21-22 1460 ट्युबॅक्टॉमीस जाल्यो, म्हणजे जाका आमी बायलांची नसबंदी म्हणटात, आणि फक्त 3 दादल्यांच्यो जाल्यो. म्हणजे 1460 बायलांनी फॅमिली प्लॅनिंगा खातीर कितें तरी केलें. तेन्नाच एक्चुअल परमनंट मेथड म्हणून दादल्यांनी फक्त 3 दादल्यांनी आपल्यालो भाग दाखयलो, सहभाग दाखयलो. ह्या वर्सा जर पळयत जाल्यार फ्रॉम एप्रील टू ऑक्टोबर 1136, म्हणजे ह्या 7 म्हयन्यान 1136 बायलांनी ऑपरेशन करून घेतलें. ट्युबॅक्टॉमी जाली जाल्यार फक्त एका दादल्यान वासेक्टॉमी करून घेतल्या. वॅसेक्टॉमीचे तुळेंत ट्युबॅक्टॉमी मातशी रिस्की आनी दुखपा सारकी. जर बायलांचें ऑपरेशन केलें नसबंदीचें, जाका आमी ट्युबॅक्टॉमी म्हणटात, जाल्यार ताका हुंगरी दिवची पडटा एखाद्या मोठ्या ऑपरेशनाक दिता तशी. दॅट बाय इटसेल्फ इज अ बीग रिस्क. त्या हुंगरीन ताका दिवप, त्या हुंगरींतल्यान तिणें भायर सरप हो मोठो प्रोसिजर आसता. तें भितर वचून म्हणजे पोटान वचून ऑपरेशन करचें पडटा. इन्फेक्शनाचे चान्सीस आसता, तिका रेस्ट घेवची पडटा, अँड सो मेनी अदर कॉम्प्लिकेशन्स आर देर कंपेर्ड टू आमी जे वासेक्टॉमी म्हणजे दादल्याची नसबंदी करतात ती. गोंयांत प्रजनन दर बरो आसा. देशांत 2.3 एवरेज दर, गोंयांत 1.3. पॉप्युलेशन कंट्रोलान गोवा इज डुईंग एक्स्ट्रीमली वेल. आमचो टोटल फर्टिलिटी रेट म्हणून जो आसा तो 1.3 आसा. जेन्ना हो TFR अप टू 2 आसता, वी कॉल इट एज रिप्लेसमेंट लेवल. म्हणजे त्या टायमार पॉप्युलेशन स्टेबल जाल्लें आसता, जितले जातात तितलेच मरतात अशें लेवलाचें आसता. पण टू कंट्रोल पॉप्युलेशन वी शूड बी हॅव्हिंग लेस देन 2, अँड वी आर ऑलरेडी हॅव्हिंग 1.3. गोवा इज वन स्टेट amongst many states in India जेणी हो रेट ऑलरेडी अचीव केल्लो आसा. सो वी आर डुईंग एक्स्ट्रीमली वेल इन टर्म्स ऑफ फॅमिली प्लॅनिंग. आवर ओनली कन्सर्न इज आमकां वासेक्टॉमी म्हणजे दादल्यांचो आस्पाव खूब कमी मेळटा, बट स्टील वी आर डुईंग वंडरफुली वेल. सो वी आर ऑल हॅपी अबाउट आवर अचिवमेंट्स. हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअराच्या जोड पालवान आरोग्य खात्यान दादल्यां मदीं नसबंदी जागृती खातीर 21 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर मेरेन वॅसेक्टॉमी मोहीम दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.